प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आज साद्या काळाचो तिसरो आयतार आनी आज पवित्र पुस्तकाक भेटयलोलो वो देवाच्या उतराक खिरीत भाशेन वो भेटयलोलो आयतार जावन आसा. आमी जाणो आदी लोक मीस वो पवित्र पुस्तक वाचूंक तांचे कडेन जायनासलें, कित्याक तें लातीन भाशेन आसलेलें. पूण हे लातीन भाशेन आसूंक नासलें. पयलें आमचें पवित्र पुस्तक ग्रीक भाशेन आसलेलें, ग्रीक, आनी तें पुस्तक खिरीत भाशेन ताचो आमी ट्रान्सलेशन करूंक बागेवन जेरोम आनी तें ट्रान्सलेट करून आमकां लातीन भाशेन दिलें. जसो काल बोलांतलो जायत्या जाणांनी आपल्या ह्या देवाच्या उतरांतल्यान प्रवचना वरवीं आनी बरे तरेन ताचे शिकवणे वरवीं ह्या पवित्र पुस्तकाची शिकवण पोजयेक दिली. जशें बागेवन जुआंव क्रिजोस्तोम ताका म्हणटा भांगाराच्या तोंडाचो सांत, कित्याक ताणें बरोवपा उद्देशी आनी आपल्या प्रवचना उद्देशी देवाचें उतर कितें तें आमकां सांगलें आनी ताचेर नियाळ करूंक आमकां ताणें बरे तरेन समजुणी दिली. आमी जाणो देवाचें उतर आमच्या पावलांक उजवाड. आमी जेन्ना चुकता तेन्ना देवाचें उतर आमकां चुकलेले वाटेक आमकां सरळ मार्गार व्हरूंक आदार दिता. पातकी जिवीत आमचें पयसावूंक आनी पातकांतले आमी सुटून परतून आपणास येवंक हेंच देवाचें उतर आमकां जागयता. अशें कितें एका बागेवंता सवे ह्या देवाच्या उतरान केलें. एका दिसाक बागेवंत आंब्रोज आपलें प्रवचन करता आसतना आगुस्तिनान ताचें प्रवचन आयकलें, ताचो शेरमाव, आनी हो ताचो शेरमाव आयकून आपलें पातकी जिवीत बागेवंत आगुस्तिनान बाबा भयणीनो सोडून दिलें. ताची आवय वर्सांच्या वर्सां ताचे खातीर मागताली, पूण बागेवंत आंब्रोजाचो शेरमाव आयकून आपल्या जिविताची नवसोदणी बागेवंत आगुस्तिनान केली. आनी आज पवित्र सभेचो एक व्हड खांबो म्हूण आमी ताका पाचारता. ताची जायतीं बरोवपां आसात, ताचे वयर आमी नियाळटा. हेच देवाचें उतर जायत्या जाणारांक, शिकप्यांक आनी बऱ्या उंचले कुडीच्या मनशांक तें तांणी अणभवलें आनी आपलें जिवीत देवाक तांणी भेटयलें. जशें आमच्या गोंयांत गोंयचो साहेब आसा, ताणें सांत इनास दे लॉयला बरोबर संस्था स्थापली. पूण ही संस्था स्थापता आसतना तांचे मदें ते बरे जाणार आसले, बरे व्हडल्या विद्यापिठीन ते शिकयताले. तांचें गिन्यान बाबा भयणीनो आमच्याहून हुशार आसलें. आनी हुशारकायेन जेन्ना आपलें शिकप बागेवंत इनास करतालो, ताणें लायफ ऑफ सेंट्स किरीत भाशेन बागेवंतांचें जिवीत वाचलें, नियाळलें आनी तातूंत ताका मेळ्ळें. सगल्या बागेवंतांनी आपल्या जिवितांत देवाच्या उतराचेर नियाळून आपलें जिवीत बदल्लां, आपल्या जिविताची नवसोदणी केल्या. देखून बागेवंत इनासान एका दिसाक सान फ्रांसीस शावेराक म्हणलें, कित्याक उपकारोत, आख्खो संवसार तुजे जाणवायेन तुवें जिखलो जाल्यार पूण तुजो आत्मो इबाडलो जाल्यार. आनी हें ताची उतरां आयकून बागेवंत फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत एक किन्न पेटली. आपल्या जिवितांत सगलें ताणें सांडून दिलें आनी तो इंडियेक आपूण मिसोनेवार कसो हांगासर आयलो. आसियेच्या इंडियेच्या देसांत येवन ताणें आपलें जिवीत देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवन सगले पोजेक जेसूची खिरीत बरी खबर परगटली आनी गोवाय कसो तो जालो आनी मेलो. बाबा भयणीनो, उसलीं जायतीं उदाहरणां आमकां मेळटा आसतना आमच्याय जिवितांत जायते बागेवंत आमकां मेळटात. पूण हे बागेवंत आपल्या जिवितांत बरे तरेन जियेता आसतना आमी तांकां देवाच्या उतराचेर नियाळटा, देवाच्या उतराचे प्रमाणे आपलें जिवीत सारता तें आमी पळयता. आमच्याच गोंयांत आमी एक देवोत्सव करता, आमी जिबेचें देवोत्सव करता. आनी ह्या बागेवंताक आमी व्हडो तो आमच्या जिवितांत एक व्हड बागेवंत जाल्ल्या भाशेन एक व्हड बागेवंत तो आसा, पूण आमच्या जिवितांत ताका उदीक म्हत्व आसा म्हूण उत्सुर्यांचो सांत हातून ताका आमी अशें म्हूण पाचारता. ताणें आपल्या जिवितांत देवाचें उतर बरे तरेन
ताणें प्रवचन केलें, तें उचारले, नियाळले आनी 2 दिसाक आपले पोरचेक तांचें जिवीत बदलूंक ताणें तें आदार दिलें. ताका लागून देवान ताची जीब भावा भयणीनो कुसय नासतना आजून पर्यंत आमचे मदें दवरली. ताका खिरीत भाशेन आपल्या जिवितांत देवाच्या उतरांतल्यान नियाळटा आसतना अदीक आनी अदीक देवाचीं तत्वां मनशाक ताणें परगट केली. ह्या भाग्योन ताणें आपल्या उतरांनी, आपल्या प्रवचनांत आनी मोगाच्या कोरन्या वरवीं जेजूक ते गोवाय जाले. पूण सगळ्या ह्या वस्तूंनी ते करता आसतना देवाच्या उतराचेर ताणें खोल भावार्थ आपलो वाडयलो. देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेले, देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगटलें आनी हें जियोंक ताणें खिरीत आपल्या जिवितांत एक प्रेरणा घेतली. आयचे दिसाक बाबा भयणीनो, आमी देवाच्या उतराचेर नियाळटा आसतना पयलें वाचप आमकां भाग्यूंत इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें मेळटा. गालिलियाचेर एका धाकटुल्या गांवांत, गालिलियाचो हें आमी जाणाव पालस्तीन म्हणटात थंयसर जेरुसलेमांतल्यान तें उत्तरेक पडटा आनी एक धाकटुलो गांव गालिलियाचो. त्या गांवांत बाबा भयणीनो आसिरियेचो लोक ओन भावार्थ येवन रावताले आनी हो लोक थंयसर तांच्या संख्यान, जुदेवांच्या संख्यान चड जाल्लो. ओन भावार्थ्या मदें हेच आमचे जुदेव भाव जियेतना निराशी कशे जाले आनी असले वेळार इसायास प्रवादी तांकां ह्या राष्ट्रांच्या गालिलियांत पोवचेक एक व्हड उजवाड पळयतलो म्हूण तांकां एक उमेद दिता, एक आश्वासन दिता. तो म्हणटा, तुमचे मदल्यांतल्यान एक उजवाड उपजतलो, तुमचे मदीं एक प्रवादी येतलो, एक मेसियस येतलो. आनी हे पोवचेक निराशे जाले, पोवचेक अदीक आनी अदीक आपल्या जिवितांत भावार्थ कोचोवंक, भावार्थ जागोवंक आनी तांणी उमेदीन भरून आपल्या राष्ट्रांतल्यान सुरवंडार येतलो म्हूण तांकां तो भासायता. दुसरें वाचप आमी किरीत भाशेन बाग्यूंत पावलून खोरीतकारांक बरयलेली चिठींतलें घेतलां. आनी बाग्यूंत पावलो किरीत भाशेन देवाचें उतर कोरिंताचे पवित्र सभेक आनी तिका स्थापूंक बाबा भयणीनो आपूण आपलें जिवीत खर्चिता. आनी अशें करता आसतना हे पवित्र सभे मदें, कोरिंताचे पवित्र सभे मदें फूट पडटा ती तो पळयता. आनी असले वेळार दुखाबरी जावन तो म्हणटा, तुमचे मदें चलता तें कितें? कित्याक तुमचे मदें कोण कोण हे भाशेन म्हणटा, हांव पावलूचो, हांव आपोलोचो, हांव केफासाचो, हांव क्रिस्ताचो. अशें तुमच्यान कशें म्हणूंक जाता? तो म्हणटा, कित्याक हांव तुमकां पवित्र स्नान दिता तें म्हज्या नांवान दिना. हांव तुमकां जें पातकां भोगसूंक वा हांव तुमकां बाबा भयणीनो किरीत भाशेन हें पवित्र स्नान दिवंक आयलां तें कोणें तरी म्हाका पाठयलां. आनी कोण तो? पावलूक तुमचे पासत खुर्सार किडावंक ना हें तो तांकां स्पश्टपणी सांगता. म्हणटकूच पवित्र स्नान दिवंक म्हाका क्रिस्तान पाठयला आनी शुभ वर्तमान परगटूंक त्याच जेजून म्हाका धाडला. हे व्हडा खरायेन हे पवित्र सभेक तो परगट्टा. म्हणटकूच तुमी क्रिस्ताची शक्ती जावंक जाय आसली. ती क्रिस्ताची शक्ती तुमी तुमच्या जिवितांत नपयत करतात आनी तुमी तुमचे मदें भेद घालतात. हांव पावलूचो, हांव केफासाचो, हांव आपोलोचो म्हणून तुमचे मदें वाद विवाद आसा. तुमचे मदें तुमी एकामेका मदें दुस्फोट घालूंक भोवल्यांत. हांव काँग्रेसाचो, हांव BJPचो, हांव आपाचो, हांव दुसऱ्या पक्षाचो, ही भाशेन आमी करता. ते भाशेन तुमी तुमचे पवित्र सभेन करतात. आनी हाका लागून तो म्हणटा, मनशाच्या जाणवायेच्या उतरांनी हांवें तुमकां देवाचें उतर परगटूंक ना, पूण क्रिस्तान म्हाका पाठयला देखून ही बरी खबर आनी शुभ वर्तमान तुमकां परगटूंक ना. म्हणटच क्रिस्ताची तुमी ताचेर तुमी भावार्थ धरात आनी एकवटून रावात. शुभ वर्तमानान बाबा भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमान आमकां मेळटा तें आदल्या ह्या शुभ वर्तमान गेल्या आयताराक आमी वाचलां, तातूंत आमकां मेळटा जुआं बातिस्त प्रवचन करतालो आनी प्रवचन करता आसतना हेरोद
ताक तो तोंडार मारतालो, तूं जियेता तें जिवी सारकें न्हय, तूं तुज्या भावाचे बायलेक घेवन आसाय, म्हणटच तूं पोरदुवारपण कोत्ताय, सारकें ना तुजें. आनी हाका लागून हेरोद ताका सोयीक घेवन धोत्ता, आपले धुवेचें आयको आनी ताका बाबा भयण बोणकुणीन घालता. धुवेचें आपले आयकोता आनी किरीत भाशेन ताचें शीस तो कातुरता. पूण ताचे आदीं जुवांवाक जशें बोणकुणीन घालतात तेन्ना बाबा भयणीनो, जेजू आपले हांगासर जाबोलोनाच्या आनी नेफ्तालीचे शिमेत दोर्या देगेर आसल्या काफार नांवांत तो आपले प्रवचन सुरू करता. आनी प्रवचन आपलें सुरू करता आसतना आपली मिनिस्ट्री बाबा भयण्यो चालू करता आसतना अशें म्हणटा, जिवीत बदलात कित्याक सुर्गीचें राज लागीं पावलां. आनी बाबा भयण्यो, इजायस प्रवाद्यान पयल्या वाचपांत आमी आयकलेलें, पयलें वाचप जालें, तुवें एक भासावणी केल्ली इजायस प्रवाद्यान की गालिलियांतान जाबुलोनाच्या आनी नेफ्तालीच्या गांव दोर्या देगेर वेत्या मार्गार जॉर्दान पेलतोळी राष्ट्रांची गालिलिया, तुवें काळोखांत आसलेल्या लोकांक एक उजवाड तुमी देखतल्यात. वच तो उजवाड जेजू क्रिस्त. बाबा जी भासावणी 8 शेंकडे आदीं इजायस प्रवाद्यान केल्ली, ती भासावणी आतां पूर्ण जाता. इट इज फुलफिल्ड. आनी जेजू किरीत भाशेन जॉर्दान पेले तोडे उबो रावन गालिलिया तुयतान तो प्रवचन करता. आनी लोकांक प्रवचन करता आसतना ही उतरां म्हणटा, जिवीत बदलात, सुर्गीचें राज लागीं पाव. आनी बाबा भयणो, असल्या वेळार कितें करता जाय जेजू? देवाचें उतर तो तांकां परगोडटा. आनी परगोडटा आसतना पयले सुवातेर सिमांव आनी आंद्रे ताच्या भावाक तो आपणें करता. आनी ते बाबा भयणो झाडां आपलीं शिंवताले, तुवें ते झाडां आपलीं साफ करताले. जेन्ना जेजूचें आपणें तांकां येता, देवाचें उतर तांच्या कानार साजता, आपलीं झाडां सोडटात आनी जेजूच्या फाटल्यान वतात. उपरांत आमकां मेळटा फुडें वचून दुसरे दोग भाव आसले, जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव, आनी आपल्या बापाय सांगात आपल्यो रांपणी शिंवताले. कोणें पळयलें? जेजून पळयलें आनी तांकां म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात. आनी रोखडेच आपल्या बापायक आनी आपली आसली गिरेस्तकाय ते सांडून जेजूच्या फाटल्यान वतात. बाबूनो, आयची तिनूय वाचपां आनी आयची सुरवातेक दिल्यात ती उदाहरणां तुका आनी म्हाका एक कारण आसा. देवाचें उतर एके पाजलेले तोरवारी सारकें. म्हणटकूच जेन्ना तें आमकां आयकूंक येता ताचेर आमी नियाळूंक गरज. जायते फावटी घडये देवाचें उतर दिसा दिसपोटी आमी जायते फावटी आयकता, पूण आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक खोलावंक आमी बेसारमाय करता. जिवीत आमचें शेळे मोळायेन आमी जियेता. वी लीव अ लायफ ऑफ इंडिफरन्स. आमकां कित्याक पडलां? जिवितान आमच्या घरांत कोणा लागीं बायबल आसा जायत? आसतलो घरांत. फामिलींत आमी एक बायबल दवरता, पूण तो बायबल आल्तारा वयरूच आसा. केन्ना तरी आमी उगडला जाल्यार आमकां विचार करुया. हो बायबल आमकां मेळटा तेन्ना आमी बरे तरेन हो बायबल उगडून वाचूंक गरज. देवाच्या उतराचेर नियाळटा तेन्ना दर एक देवाचें उतर एका बियां सारकें. जूंय तें पडटा थंय तें किल्लोता. आमची ह्या जिवितान देव दर एकल्याची पर्वा करता, बेपर्वा करिना. म्हणटच आपलें उतर आमच्या काळजान तो घालता. हें उतर जेन्ना तो आमच्या काळजान घालता, अदीक गरज आमी ह्या उतराक फोड दिवंक, आमचो भावार्थ आमी जागृत करूंक, तो अदीक आनी अदीक खोलावंक. आमच्या ह्या घरांत जिविताचो प्रकाश, डेली फ्लॅश, आमच्या पावलांक उजवाड, बायबल डायरी आदी नेटाचेर आमी वॉट्सॅपाचेर देवाच्या उतराची आमकां जाणणी मेळटा. आमचे मदें कितलीं जाणां भाव भयणीनो ह्या देवाच्या उतराचेर आमी नियाळटाव जाय? विचार आमकां करुया. प्रवचनाक ध्यान दियात, तुमचे दुसरे वावर करिनाकात.
आमच्या जिवितान देवाचें उतर आमी नियाळटाव तेन्ना कितलीं जाणां आमी देवाच्या उतराचेर पात येताव जाय. कितलीं जाणां आमी म्हणटाव जाय देवाचें उतर म्हाका येता, हें देवाचें उतर म्हाका कितले पावटी घडीक जागयता जायत. हाव मेनी ऑफ अस रिस्पॉन्ड टू गॉड्स वर्ड. देव आमचे सगळें उलयता बाबा भयणीनो, आजून पर्यंत उलयता, तरेकवार वस्तू वरवीं उलयता. पाद्रीचो शर्मावूच न्हय, हें देवाचें उतर आमी तुमकां स्पश्टपणी प्रवचनांतल्यान सांगता. जायते फावटी आमी आयकता, वी आर लिसनींग बट वी आर बिजी डुईंग समथींग एल्स. ध्यान मन आमचें आनी खंयसर. कित्याक देवाच्या उतराचेर नियाळूंक आमकां वेळ ना. We give less attention to God's word and we are busy with worldly affairs. We are busy with other things that we have to do. आज तुका आनी म्हाका देव विचार करता, म्हजो भावार्थ खोलावंक in order to enlighten my faith, what do I do? How deep is my faith in the word of God? Have I ever read the Bible fully? Have I gone through any of the passages that Jesus has said in the Gospel of Matthew, Mark, Luke, and John? Have I read the chapters that have been more and more vociferous in telling me, Jivit bodlat, Surginche Raj lagin Paula? Do I really believe in the kingdom of God? Tuka ani म्हाका विचार. दुसरी वस्त बाबा विनोद, देवाचें उतर आमच्या कुटुंबाक एक बुन्याद. कित्याक आमची कुटुंबां सगळीं हाल्ल्यांत. वी डोंट हॅव युनिटी इन आवर फॅमिलीज. वाय? बिकॉज वी डोंट बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड. आमी देवाच्या उतराचेर पातयेवन आमचें जिवीत बाबा भयणीनो सारिना. आतांच हांव प्रवचन करतां, घरा वयतलीं तुमचे मदेंच दुस्फोट जातली. कित्याक दुसऱ्या वाचपान हांवें सांगलां, बागेवन पावलू कोरिंताचे पवित्र सभेक जागृताय दितात आनी म्हणटात तुमी क्रिस्ताची, तुमी पावलूची न्हय, तुमी केफासाची न्हय, तुमी आपोलोची न्हय. यू ऑल आर नॉट बिलॉंगिंग टू अ ग्रूप, यू बिलॉंग टू क्रायस्ट. कितले फावटी घडीक आमी चिंताव गयाचेर. डू वी बिलॉंग टू द चर्च एट लार्ज? डू वी थिंक अबाउट इट? खरेंच आमी आमच्या मनांत वेता काय? Do we keep ourselves open to the promptings of the Holy Spirit? तिसरी वस्त बाबा भयणीनो, देवाचें उतर आमकां एकवटाची खुणा. It should have been a sign of unity for us. आमचे मदें दुस्फोट. We do not agree with one another. हांव प्रवचन करता जाल्यार तुमचे मतीन जायती चिंतना येतली. आतां फादर हे भाशेन सांगता, म्हजो शेजारी हे भाशेन करता. फादर म्हणटलो हे भाशेन करया, कित्याक जायना हे भाशेन? That is because the devil is prompting us to do various things. And sometimes we are led not by the Spirit of God, but by the other spirit. आमचे जिवीत आमी नियाळुया बाबा भयणी. खंय पावलां? Where are we? Where are we proceeding? देवाचें उतर आयच्या दिसाक आमी नियाळटना, let us reflect on today's word of God, because the disciples followed Jesus without even giving a thought about their future. म्हाका तर कोणें सांगत म्हजो पाटलाव कर, हांव चिंतलो म्हजें रूम बंद करूंक जाय, म्हजे लागीं कितें दुडो आसा जाल्यार कोणाकूय दिवंक जाय, उपल्यान हांव येता पाटलाव करता तसो. But the disciples never thought. They never thought about their security. आज आमी बाबा भयणीनो आमची सुरक्षा सोदता. We search for our security. We search for things that will guarantee us our future. And of course we are right to search for that. But who on earth carries all this security? आयज तुका आनी म्हाका जेजू आपल्या उतरांतल्यान जागयता. तुका आनी म्हाका जेजू म्हणटा, आपलें उतर तुमी नियाळात. We are so much worried about the worldly affairs, we forget the word of God. आज किरीत वाचन आमकां करपा मागुया. भाग्यवंतांची देख आमी घेवया. ताणें आपल्या जिवितान देवाचें उतर आमकां
प्रवचनांतल्यान उच्चारून दिलें, मोगाच्या कोरण्यांनी आमकां दाखोड केलें. त्याच जेजून आमकां जिवीत बोदलात सर्गीचें राज लागीं पावलां म्हूण व्हडा उमेदीन आमकां हें देवाचें उतर परगोटलें. आपूण जियेलो, आमचे खातीर मेलो. आज तूं आनी हांव ह्याच देवाच्या उतराचे गवाय. लेट अस देन always commit ourselves that we will live according to the word of God. आमच्यो कोरण्यो, आमची उतरां आनी दर दिसाक आमची पावलां देवाच्या उतराचेर आमी दर दिसाक चलूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया.